अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, गुलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां जालां मार्कस एवांजेल 10 अध्याय 13 ते 16 वाक्यां. मार्क चॅप्टर 10 वर्सेस 13 to 16. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांनी तांकां ताचे सर्सीन हाडली, पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेश्टायलें. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सर्सीन येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक देवाचें राज तसले चान्सय. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण देवाचें राज्य एक ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरली आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. आज देवाचें उतर आमकां सांगता ल्हान भुरग्यांक जेजून आशिर्वाद दिवचें मात न्ही, तांकां पटलून धरलें म्हणून. म्हळ्यार जेजूचो मोग कितलो गी म्हणून त्या भुरग्यांक ताणें दाखोवन दिलें. भुरगीं देवाच्या राजाची वारिसदारां आनी भुरगीं जावन आसात. संवसारांत आंज म्हणले बरी ती आंज, ल्हान भुरगीं आंज म्हणून सांगतात, कित्याक त्या भुरग्यांच्या जिवितांत कितें तांच्या मोतीन काळजांत कपटपण ना, तांचे थंय राग ना, तांचे थंय मोसोर ना, तांचे थंय हगे ना, तांचे थंय जिद्द ना. एकामेकाक झगडल्यार एकाच घडयेन ती एक जातात. आनी तसलें आमचें जिवीत त्या भुरग्या बरी जाय जें म्हणून जेजू आज आमकां उलो दिता. आमकां थोडे पटी बेजार जाता गंत पूण एका घडयेक आसूं दी वचूं दी वन्नी, पूण मागीर एका घडी आमी सारकें जावंक जाय. तेंत मतीन दवरून जोरोवचें, तेंत मतीन दवरून ताणें तशें केल्लें अशें केल्लें म्हणून सांगून आमी भोंवताव जाल्यार खंडीत जावन आमी देवाचें राज पळोवंकय शकचे ना, वचोवंकय शकचे ना म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. देखून आज आमच्या जिणेंत बदलावनाची गरज आसा. एक ल्हान भुरग्याक कशें देवाचो मोग आनी देवाक तसो मोग कितलो आसा पळया. ताका भुरग्यांक ताणें पटलून धरली आनी आशिर्वाद दिले, पटलून धरून आशिर्वाद दिले. केदो व्हरतें बाग त्या भुरग्यांचें जेजून तांकां पटलून धरचें म्हणटा आसतना आजुनी आमकां पळय ल्हान भुरगीं पळयतना आमकां खंडीत जावन तांचे थंय मोग जाता. ल्हान भुरग्यांक आमी वचून पटलून धरता, ल्हान भुरग्यांक आमी तांकां आशिर्वाद दिता, आमी त्या भुरग्यांक बरें म्हणटा, सकट सांगता. पूण व्हड जाताना तें व्यक्तित्व आमचें तावन कित्याक वेता. भुरगीं व्हड जाता आसतना त्या भुरग्यांक ह्या संवसारांत तावन आसलें मेळेपण पुरा त्या भुरग्यांच्या जिवितांत या आमच्या जिवितांत येता आसतना आमी देवाचीं भुरगीं जावचें सोडून देवाचें उतर आमकां जो आमच्या पयल्या पत्रांत सांगतात, जो कोण पातक करता तो देवसर असो म्हणून. जो आमच्या पयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत आमकां हें वाचूंक मेळटा. जो कोण पातक करता तो देवसर असो. देखून ताचें थंय सस्नीक जिवीत ना. जरी एक भाव आनी एका भावार रागार रावता ताचें थंय सस्नीक जिवीत ना. तर आमी इतल्यो पुरो संगती आमकां कळीत आसुनी आजुनी आमी ह्या संवसारांत आमच्याच कुटुंबांतल्या सांगता आमी रागान जियेता जाल्यार, कोट्यांत केजी घालून जियेता जाल्यार आनी कितें पुरा करता जाल्यार हें पुरा देवाच्या राजाक विरोध न्हय गे. कित्याक आमी तशें जियेता, कित्याक आमी एका देवाचें उतर क्लियर सांगता, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सर्सीन येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक देवाचें राज तसल्यांचें सय, तसल्यांचें तसय, तसल्यांचें म्हळ्यार भुरग्या बरी जाल्ल्या करीत आमी देवाच्या राजाक रिगोवंक साध्य ना म्हूण सांगता ह्या उतरा द्वारे जेजू. देखून आमी आयचे पयलें वाचप सांगता आमकां देवाचें उतर आमी वाचयेत सिराकाच्या ग्रंथांत 17 अध्याय थंय वाक्य 1 ते 15 वाक्या म्हणसर आज आमकां पयलें वचप. आनी थंय थोडे संगती 3रे वाक्य सांगता. सिराक चॅप्टर 17 वर्स 3 सांगता, आपणाक आसलेले सक्ते तसलेच सकत ताणें तांकां दिली आनी आपल्याच सारक्या रुपाचें ताणें तांकां केली. पळया, देवान आमकां रस्त आसतना ताचे थंय आसलेल्या त्या सकत तसलीच सकत ताणें म्हाका आनी तुमकां दिल्या. जर आमी वाचता जाल्यार एफेसकारांच्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत 10व्या वाक्यांत आमकां सांगता, देवा थंय रावन तुमी बळवंत जाया आनी देवाची सकत तुमची सकत जावं दी. हांगा देवाचें उतर सांगता, देवाचे थंय आसलेली तसलीच सकत ताणें म्हाका आनी तुका दिल्या आनी आपल्याच सारक्याचें स्वरुपाचें ताणें म्हाका आनी तुका रचलां.
क्लियर सांगता तिसरें वाक्य देखून आमकां आमचे कडेन सकत आसा जेन्ना तूं आत्मीक थरान वाडताय जेन्ना आत्मीक पोशण तूं घेताय जेन्ना आत्मीक तें नरिशमेंट तूं घेताय जाल्यार खंडीत तुका देवाची सकत तुजे थंय देवण येता आनी तूंय खंडीत जावन ह्या संवसारांत एक बरी जिणी जिवंक शकताय खोटेपणाचेर जैत व्हरूंक शकताय सैतानाक धांवडोवंक शकताय खंयच्या ते रितीन तुका येते कश्ट तूं फूड करून ताचे वयर जैत जावंक शकताय तुजे थंय आसलेल्या पिडेचेर झूज मारून तूं जैत व्हरून जावंक शकताय कित्याक तुका देवाची आसलेली तसलीच सकत तुका आनी म्हाका ह्या जिवितान दिल्या आनी ताच्यात सारक्याचे ताच्यात स्वरुपाचे म्हाका आनी तुका आवयच्या गर्भांत ताणें रचलां जर आमी वाचता जाल्यार इसाया प्रवादीचें पुस्तक 40 अध्याय 2 वाक्यान सांगता तुका आवयच्या गर्भांत हांवें तुका आकारलां पळया सर्वेस्परान तुका रचलां आवयच्या गर्भांत तुका आकारलां आनी तो तुका आधार दिता तोच सर्वेस्पर अशें म्हणटा म्हज्या सेवका हांवें विसरून काडलेले जेशुरना भिये नाका कश्ट येतना अनवर येतना भिये नाका कित्याक इतलें आमी समजून काणगेचे जेजू आमच्या सांगाता आसा आमच्या जिवितांत आसा आमच्या कुटुंबा जिवितांत आसा आमच्या लग्न जिवितांत आसा आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत आसा आमच्या युवजनाच्या जिवितांत आसा जेजू आसा खंडीत आपोस्तल पळय जेजू दोनी आसलो पळोवन विसरून गेले ते जेजूक उठे लागले वारें वादळ आसतना आळे आमी बुडता तूं आमचे खंयच्याय खबरेर नाय गे म्हणून विचारतात आनी जेजू उठलो शांत केलें त्या दर्याक उसंबोळलारां शांत जालीं दर्यो शांत जाले आनी शाबितान तांच्या खंय वचोंक पावोंक जाय आसलें तडीक ते पावले आमच्या जिवितांत सोमी आसा म्हणलो भावार्थ आमी होगडावचो नाका तो भावार्थ दवरया विश्वासान आमी जियेया जेजू म्हजे सांगता आसा आनी तो जेजू म्हाका म्हज्या जिवितांत पंथाक पावयता खंय आमी गेल्यार कितें कशें हांव आसल्यार खंडीत जेजू म्हजे सांगता आसा देखून ते विश्वास तो भावार्थ आमचे थंय दवरून आमी जिवंक फुडें सरया आनी तो भावार्थ आमी जेजूतान मागून घेवया तोच विश्वास आमी मागून घेवया आनी तेंत मागणें आज आमी करया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमिती जय सांगता श्रेम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन सर्वांक तुमकां देव बरें करूं बरो दीस मागता.